काराशीमळ आगोंदा काणकोण हांगासर कमनदाद जागीर आशिल्ल्या गोविनी गांवकर हिचें घर मोडपाचो न्यायालयाचो आदेश आशिल्ल्यान बिरेस्तारा संबंदीत प्रशासनान कारवायेक सुरवात केल्ली. मात कारवाये वेळार जेसीबीत तांत्रीक बिगाड जाल्ल्यान फुडली कारवाय तात्पुरती स्थगीत केल्ल्याचें कळटा. काणकोण कमनदादीचे अध्यक्ष, मामलेदार, भौशीक बांदकाम खात्याचे कर्मचारी, पुलीस तशेंच हेर अधिकारी सुवातेर हजर आशिल्ले. जेसीबीच्या मदतीन संबंदीत घरामुखार आशिल्ल्या कंपाऊंडाचो कांय भाग मोडलो तशेंच घरांतलें सामानूय भायर काडलें. इतलेंच न्हय तर घराची लायट आनी उदकाची जोडणी तोडून उडयली. जेसीबी दुरुस्त जाले उपरांत फुडली कारवाय करतले अशें कळटा. मजगतीं कायदो सगळ्यांक सारको जाल्यार जशें आपलें घर मोडपाक आयला तशें हेर 2 घरां मोडचीं अशें घरधनी सांगता. आयकात. आनी जसं म्हागे तुमी मोडपा येयल्या पळय तशें ते सगळें करपा येयल्या सेम जर कायदो आसता जाल्यार तेमगेले दोनूय घर मोडची. बस म्हाका आनी कांयच सांगपा नाका. आधी जशें तुमचे हांव जागे कायद्यान कोमुलदादी ही कोमुलदादी हांव रावतालें इंडिकर मागीर घराचेर हात येयले पळय तसो तेंगेलो बी हात घालपाक येता हेजे फुडें आनी कांय ना. बस म्हाका आनी कांयच सांगपा नाका. म्हागे कायदे लागता तो सगळ्याक एक कायदे लागपा जाय. तेंगेले घर तशें मोडा. बस हांव हेजेर आनी फुडें कांय उलयना. म्हाका तेंगे दोनूय घर मोडले जाय. जशें म्हागे मोडला ना जाल्यार म्हाका अन्याय जाता आसतालो ना. कायदे सगळ्याक सेम लागपा जाय. बस म्हाका ल्हान भुरग्यां मागे इतली ल्हान भुरग्यां तेमी आतां हें केलें पळय तशी तेंगेली भुरगीं आसा तेंका कळपा जाय तेमी फाटी घेतली ना न्हू. कितें कोर्टां आसली तुमची हायकोर्टां आसली डेमोलिशन हायकोर्टांतल्यान दिलें म्हाका बट म्हाका नोटीस येवना आसली. विदाउट नोटीस डेमोलिशन त्यांची कंप्लेन त्यांचे कोण कंप्लेन कोण कंप्लेनर ती गेला आणि केस खंय चलताली? केस हायकोर्टात. हा आणि डेमोलिशन ती म्हणटा आपल्या डेमोलिशन ऑर्डर बी काय येयला नासलें म्हण. न्ही ऑर्डर काढून त्यांना हे बी दिल्ली आसा. त्या बायले म्हणजे दिला घर म्हण नोटीस दिल्ली आहा. हय. तशें आतां आगोंदाची कोमुलदादी इतली घरां आसा ह्या सगळीं घरां लागू जातली काय ह्या एकूच घरा लागू जातली? ती आता आमच्या ती हायकोर्टा अंडर आसा. आता ज्यो केसी चलता ते हायकोर्टा अंडर चलता. मागीर त्यो हायकोर्टा अंडर चल्ले म्हणटकीर आमच्यान तातूंत कांय उलोवपाक येना. गव्हर्मेंट कितें डिसिजन घेता तेजेर आमी हें करपाचें. आमी आमची जें आसा ती आमी एक्चुअली सगळी ह्या दोनूय घरांची सुद्दां आमी हें करून मेजरमेंट करून ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटाक धाडलो आसा. आतां ते कितें डिसिजन घेता तें घेवं. हायकोर्ट जें डिसिजन घेता तेजे प्रमाणे आमी तुम्ही इम्प्लिमेंट करपाचे. इम्प्लिमेंट करपाक आमगे काम. पण अशें इलिगल आनी जी घरां आसा तेजेर तुमी एक्शन कोमुलदादी एक्शन कितें घेतले? एक्शन घेतले तर ते हें आयल्यार कंप्लेन आयली हें आयल्यार जाल्यार आमचो जो प्रोसिजर आहा तो आमी करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमार पंत.